नमस्कार, हांव निलिमा गावस जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर बिचोले आनी सांखळे. गेल्या 8 जुलयापासून जो पावस स्टार्ट जाला आसा पळय तो कमीत कमी 1.5 म्हयनो सुमार पावस पडलो. 22 जुलय सुद्दां हेवी पावस आशिल्लो आनी तेजे उपरांत सुद्दां असो कंटिन्यू पावस पडत गेलो. तेतून आमचे जी खुबशी जी भाताची म्हणल्यार मया सारके नारव्या सारके एरिये, आमचे सुर्ला सारके एरिये, तितून म्हणजे आमोणा सारके गांवांनी अशी खुबशी शेत अशी जी लायिल्ली तेच टायमार लायिल्ली पळय ती व्हांवून गेली आनी जो तरवो आशिल्लो पळय तो बी पिड्ड्यार जालो. तो असो कुसलो तरवो सामको आनी लोकांचे अशे खुबशे नुकसाण जाल्लें आसा. आनी लाटंबारचे एरिया सारके सुर्ला सारके एरिये खुबशी हेजी आरेकरनाथाची सुपारीची झाडां केळीची झाडां अशी पडली आनी माड पडले. एक सुर्ला गांवांत वीज पडली सामकी आनी खुबशे अशे लोकांचे नुकसाण जाल्लें आसा. आमचे फिल्डाचेर आमचे दीपक गडेकर म्हणून एक ऑफिसर आसा जे साळ मेणकुऱ्या हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून आमचो अहवाल आतां रेडी केल्लो आसा. लाटंबारचे एरियेन नवनाथ पिसुलेकर आसा सरवण एरिया पळयता तो, तेजी बी आमी एप्लिकेशनां रेडी करून हेड ऑफिसान धाडलेली आसा. आतां साळ हांगा मया नारवा एरियेक जोग दत्तप्रसाद जोग म्हणून एक्सटेंशन ऑफिसर हेणीन काम केल्लें आसा. सगळी एरिया आमची इन्स्पेक्शन करून जाल्ली आसा आतां. आनी सांखळे एरियेक पंकज पोकळे म्हणून आसा तो साळ नावेली सुर्ला आमोणा हेणीन ते गांवांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तेजे बरोबर आमचे कृषी मित्र आसा, असिस्टंट आसा, हेंच्यांनी थंय वचून काम केल्लें आसा. आतां पर्यंत आमकां बिचोलेची 235 सुमार एप्लिकेशन्स पावल्ली आसा आनी सांखळेची ना म्हणल्यार आमकां 175 एप्लिकेशनां सुमार येयल्ली आसा. थोडी जेंची जमीन ना पिळगांव सारक्या जाग्यांनी जे लोक अशे दाटवाडी म्हणटा पळय, माटवाडी म्हणटा ते खूब तरेची भाजी लायता अख्ख्या दोंगराचेर ते, पूण तेंचे कृशी कार्ड ना. असल्या लोकांक आमी नॉन कृशी कार्डा होल्डर आसा तेंची बी एप्लिकेशनां फॉर्म घेतलेली आसा आनी सगळी एप्लिकेशनां कंपायल करून काल पर्यंत हेड ऑफिसान धाडल्या. आनी जी सेनाची एप्लिकेशन आतां पर्यंत ऑलमोस्ट आमगेली ना म्हणल्यार 235 सुमार एप्लिकेशनां हेड ऑफिसान पावल्ली आसा आनी उरलेली आसा ती आमी आतां रोखडीच 15 दिसाच्या भितर इन्स्पेक्शन जावन धाडटली. टोटल एमावंट जो आसा पळय सांखळे अख्खे बिचोलेचो मेळून एक 10 लाख पर्यंत तरी नुकसाणीची सांखळे म्हणजे पेडीची आनी जी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आसा पळय एक 10 लाख पर्यंत तांकां नुकसाण तरी जातलें एप्रॉक्सिमेट अशें. हेजे फुडें शेतकाऱ्यांक पल्स हेजे फुडें आमी आतां शेतकाऱ्यांक आतां पेडी दर क्रॉप तेंचो नुकसाण जाल्लोच आसा. डिपार्टमेंट आमी इंडंट धाडलेले आसा आनी डिपार्टमेंटान अरेंज करतले की मूग आसा, मागीर तूर आसा आनी अळसाणो आसा, कावपी आसा, चवळी आसा. हे क्रॉप आमी शेतकाऱ्यांक अरेंज करून ट्राय करून तांकां दिवपाची. जर कोणूय शेतकाऱ्याक असले जर क्रॉप अळसाणो बी खंय अवेलेबल नासले आमचे कडल्यान तेंच्यांनी आमचे जे जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस सांखळे आनी बिचोले आसा तांकां कॉन्टेक्ट करपाचें आनी थंयच्यान तेंच्यांनी व्हरपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.